3 दिसाची असेंब्ली म्हणटकर एक्चुअली अर्थ कितलो आसा आमकां खबर ना. वी आर नॉट अ पार्ट ऑफ BAC एज सच. पूण BACन जे आमचे लिडर ऑपोजिशन आनी विजय बी आशिल्ले तांणी जे विचार मांडिल्ले 20 दिसाची तरी असेंब्ली जाय म्हणून ती म्हाका दिसता इट इज नॉट बीन टेकन अप. सो ह्या 3 दिसान मॅक्झिमम विशय गोंयचे इतले आसात ते कशे घेवपाचो हो एक चॅलेंज आसा आनी वील ट्राय टू मॅक्झिमायज वॉट एवर पॉसिबल. सो दॅट दिगंबर कामतीन आज सगळ्या ऑपोजिशनच्या आमदारांक बरोबर आपयल्ले टू टेक आवर व्ह्यूज, अंडरस्टँड आवर इश्यूज वॉट आर देर अँड कन्सर्न्स विच आर प्रायोरिटी. वील सी वॉट मॅक्झिमम वी कॅन डू फॉर द असेंब्ली. पूण इट इज बेसिकली द होल असेंब्ली इज अ फार्स. की सेशन इटसेल्फ इज 3 days. तातूंत 41 बिलां विशय गोंयचे इतले आसात. तातूंत सगळे मंत्री टेक डिबेट्स आउटसायड द हावस बट दे आर नॉट रेडी टू डिबेट इन द हावस. So they want to get only publicity out of doing nothing and performing rather than being in the house and giving answers what Goans are looking for. So I think the protocol of this government itself, the way they are thinking is different. The publicity has been more in their mind rather than giving answers to Goans. डोल ताशे म्हाका चड वाजता फ्लडिंगा कडेन पावच्या पेक्षा, इश्यूज ते डिस्कस करच्या पेक्षा ताजेर तोडगे काडच्या पेक्षा दे बिलीव हॅविंग दिस टायप ऑफ ट्विटर फायट्स वेर समबडी आमी भुरगीं आसतना कॅचिंग खूब खेळटाले पळय. हांवें धरलो तुवें धरलो तशें आज सुरू जालां. हांव कितें म्हणटा तूं थंय कितें म्हणटा, तो हांव कितें म्हणटा तूं कितें म्हणटा. ही पॉलिटिक्सान म्हाका दिसता ही भुरग्यां म्हाका बंद जावपाक. तुम्ही पळयतले की टायम चडान चड तुमकां मेळचो असो जेन्ना 3 दिसाची म्हणटा तेन्ना 3 दिसान यू कॅन एक्सपेक्ट एनीथींग. सो तातूंत कितें मेळटा तातूंत विशय खंयचे घेवंक मेळटा तो आमचो आसतलो. आज कितले विशय आसा. आज फ्लडिंगाचो विशय लेटस्ट आसा. तुजो फाटीं सायक्लोन तोकते आयलो तेन्ना कितें इश्यू जालो. एकोनॉमिकाचो प्रॉब्लेम आसा. तुजे फाटले मोल्याचो इश्यू कंटिन्यूज. CZMPचे पब्लीक हियरींग जाले ताचो इश्यू चालू आसा. म्हादयचो आसा. तुजो कोळशाचो आसा. लॉ अँड ऑर्डरीचो आसा. पयर रेप केसीस जाल्यो. ताजे पयलीं क्रायम जाले. क्रायम वाडल्या आनी हांगा आमचे मंत्री तंत्री एवरीथींग वेन वी टॉक अबाउट कोवीड मिसमॅनेजमेंट थर्ड वेव एक्सपेक्ट करतात. तातूंत वी हॅव टू बी प्रिवेलंटली टेकिंग केअर ऑफ आवर सेल्फ. सरकार म्हणटा मास्क घाल, सगळें घाल. वी हॅव टू गो विथ इट. इट्स अ गूड आयडिया. पूण कोण लिडर आयलो की सगळे विसरून एअरपोर्टार अशी गर्दी करतात की दे देमसेल्फ सेट अ बॅड एक्झाम्पल. सो आय थिंक द चीफ मिनिस्टर नीड्स टू, इट इज ऑलरेडी टायम फॉर हिम टू गो. सो आय वुडंट वॉन्ट टू टेक मच ऑफ दीस. बट लास्ट असेंब्ली म्हाका दिसता आसतली बिफोर द कमींग इलेक्शन्स तेन्ना तरी दे शूड हॅव गिवन अस इनफ टायम टू टॉक. एक 20 दिसाची असेंब्ली करपाचो आमचो सारको डिमांड नाशिल्लो की ऑल इश्यूज निडेड टू बी डिस्कस्ड. हातूंत एकूय विशय तांचो टॅक्निकली फुडें वचना. मोपाचेर कितें कांड केला, मागीर तुजे बाकीचे सगळे स्कॅम्स जे भायर आसात, लँड माफियाज जे तयार जाल्यात, थॅफ्ट सुरू जाल्यात, ते सगळे म्हाका दिसता ते टू बी डिस्कस्ड अँड सोल्युशन्स हॅव टू कम. लॉलेसनेस कॅन बी सीन आनी पुलीस सद्याक कितें करता तेंय दिश्टी पडटा. क्रायम हॅज गॉन अप आनी इनसेक्युरिटी इन गोवन्स नॉट ओन्ली इन टर्म्स ऑफ कोवीड बट दे आर देमसेल्स इनसेक्युअर इवन आज भायर वचपाक. सो हे डिस्कस करपाक 3 दीस खंयचे पावतले. तातूंत ते डिमांड हाडटा. 3 दिसान सगळे डिपार्टमेंट डिमांड पास करता. सो एक्चुअली दे जस्ट डुईंग अ फॉर्मॅलिटी ऑफ गेटिंग देर थिंग्स इन, नथींग एल्स. सर आनी एक गजाल आसा ती काल डिबेट जाली तितून ते सत्येंद्र जैन तेंचो जो इलेक्ट्रिसिटी मिनिस्टर आसा तेणें गोवन पॉलिटिशियनांक थर्ड क्लास म्हटले. हेचेर तुमकां कितें म्हणपाचें. गोवन पॉलिटिशियनांक म्हणल्यात आनी केतन काय BJPच्या पॉलिटिशियनांक म्हणल्यात. BJPच्या पॉलिटिशियनांक तशी पिक्चर तयार करून दवरिल्लें आसा. एक वेळ आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकराचो, एक वेळ आशिल्लो भाऊसाहेब बांदोडकर दोतोर जॅक सिक्युरीचो, एक वेळ आमी वी हॅव वर्क विथ मनोहर पर्रीकर ऑल्सो. पॉलिटिक्स वॉज हँडल एट अ डिफरंट पॉयंट. आज कितें जालां, राजकारण जे आहे राजकारणान BJPचें आसा, चीफ मिनिस्टर आसा, तो चीफ मिनिस्टर काय कितें तोय कोणाक कळना. डिसिजन्स आर नॉट टेकन. इमॅच्युरिटी इज एट इट्स कोर. आजूच पळय मरे आतां तुका हांव म्हणटालो तो ट्विटराचेर झगडी चालू आसा. ताजे पेक्षा तूं उत्तर दी मरे. जे आमकां जे गोंयकारांक उत्तर जाय ते दियात मरे. आतां फ्लडिंगाचें जालां. फ्लडिंगाच्या त्या दिसा एक मनीस डिजास्टर मॅनेजमेंट सेलाचो नाशिल्लो. ते स्वता लोक काम करताले. यू नो वेर वी आर अँड वेर वी आर पोजिशन. सो त्या हातूंत समज सत्येंद्र जैनान पॉलिटिशियन्साक म्हणलां इट आय वूड कंडेम दीस टायप ऑफ अ स्टेटमेंट. बट एट द सेम टायम वी हॅव टू अंडरस्टँड गोंयची इमेज आज ह्या चीफ मिनिस्टरान अशी तयार करून दवरल्या की सगळ्यांक दिसता पॉलिटिशियन आसा ते थर्ड क्लास म्हणून. फॉर अस टू प्रूव अ पॉयंट वी डोंट हॅव अ प्लॅटफॉर्म. कितेंय उलयलो जाल्यार भितर घालता, म्हाका भितर घालून जालो. सो अशी वेवस्था जेन्ना केल्ली आसा तातूंत तो सुपर CM आसूं, तो शिल्पकार आसा बिहायंड दीस होल गव्हर्मेंट, ना चीफ मिनिस्टर आसूं, they have actually put governance at a place where we are not able to portray anything then showing that we are third class. यही म्हणले की बाईंग अँड सेलिंग जाता म्हणून बायींग सेलिंग इज BJP टू आन्सर. बट त्या थर्ड क्लास म्हणला पळय तो स्टेटमेंट म्हाका दिसता वॉट एवर ही हॅज सेड इज लुकींग आफ्टर द परफॉर्मन्स ऑफ दीस चीफ मिनिस्टर इन गोवा. थँक्यू.